नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। देड एक म्हयनो सेंट फ्रांसिस झेवियराच्या कुळीचो दर्शन सुवाळ्याक बऱ्यापैकी व्यवस्था। आयतारा सोपता सुवाळो सुमार 50 लाख लोकांनी घेतले दर्शन, कोणाचीच कागाळ ना। सिंधुदुर्गात घर वापसी सारखे प्रकार नात। देशात जबरदस्तीन धर्मांतरण करपाआड खर कायदो हाडचो, मात धर्मांतरणाचेर बंदी नाका, सिंधुदुर्गाच्या बिशपाचे मत। बीजेपीच्या काळात राज्याची आर्थिक परिस्थितीत हाताभार गेल्ल्याचो काँग्रेसीचो आरोप। दर नागरिका फाटले रीण, वेल्यान अतिरिक्त करांचो भार। नव्या मुख्यमंत्र्याचेरूय यू टर्नाचो आरोप। परिकारा उपरांत आता मुख्यमंत्री पार्सेकारांनी यू टर्न घेवपाक सुरू केल्ल्याचो विरोधकांचो आरोप। आणि राष्ट्रीय स्कूल गेम्सात चॉक बॉलात गोंय वस्ताद, महाराष्ट्र आणि पंजाब उपवस्ताद। फुटबॉलात हरियाणा जैतिवंत, तमिळनाडू थारले उपजैतिवंत। खबर विस्तारान। 45 दीस चलिल्ल्या प्रदर्शनात सुमार 50 लाख भाविकांनी गोयच्या सायबाच्या कुडीचे दर्शन घेतले। आयतारा ह्या प्रदर्शनाचो समारोप सुवाळो जाता। ह्या सुवाळ्यात एकूय चोरी माराची कागाळ पुलिशेंत पावंक ना। दर 10 वर्सांनी जावपी हो दबाजो पुराय यशस्वी जालो अशें सरकार आनी चर्चेचें म्हणणें आसा। फाटले 45 दीस चलिल्ले गोयच्या सायबाच्या कुडीचे प्रदर्शन आयतारा सोंपता। गोयच्या सायबाच्या दर्शनाक येवपी भाविकांची बेस बरी व्यवस्था जाली अशें सरकार आणि चर्च दोगूय म्हणटात। Estimation VVT started that 5 million people would be there has proven to be right. Per day 221 bottles of 20 liters each, canisters of 20 liters each drinking water is being consumed. So far in the pilgrims centers there is cooking which is done for the pilgrims as well as for the volunteers. Volunteer food, 77 gas cylinders have been used. 300 volunteers at Basilica and the Cathedral Zone. They were all together at a maximum time there were 1,300 policemen on duty. प्रदर्शनाची तयारी करताना बरेच त्रास झाले, मात प्रदर्शन चालू असताना सगळ्यो गजाली व्यवस्थित जाल्यो अशें चर्चच्या प्रदर्शन कमिटीचो मुखेली फादर आल्फ्रेड वाज म्हणटा। People who came here also from the side of the church, we wanted to make this a faith event, and we have felt not only through our own observation but even from the comments that we have received from the people, that they have said that they felt being part of this religious event, the whole ambience itself helped them to be recollect. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। जबरदस्ती करून धर्मांतरण करपाआड कायदो येवपाकूच जाय अशें मत सिंधुदुर्गाचो बिशप फादर एल्विन बारेटोन उक्तायला। ज्या लोकांक कसल्याच दबावा शिवाय आपले इच्छेन धर्मांतरण करपाचें आसा तांकां मात ते करपाक दिवपाचें स्वातंत्र्य आसूंक जाय म्हूण बिशप उलयलो। कोंकणी सांबाळपाचें श्रेय फक्त चर्च, तियात्रिस्ट आनी कोंकणी लेखकांक वता म्हणून बिशप उलयलो। देशांत सगळीकडे घर वापसी प्रकाराक लागून वाद चल्ला। संसदेतय ताचो परिणाम दिसलो। सिंधुदुर्गात मात घर वापसी सारकिले प्रकार ना, थंय सामाजीक एकसार आसा म्हणून सिंधुदुर्गाच्या बिशपान सांगले। We don't have that problem at least. We are, in Sindhudurga you can say, my diocese, we are very united. There may be some who left the church and they're going round, but otherwise they respect the Christian and we respect them and we live as a brother and sister. धर्मांतरण जर स्वताच्या इच्छेन करतात जाल्यार दरेकाक जाय तो धर्म आपणावपाचो संविधानान अधिकार दिला, मात जबरदस्तीन धर्मांतरण बंद करपा खातीर कायदो करपाची गरज बिशपान उक्तायली। Everyone has their own faith, right? And anybody has a freedom also to change their faith, but nothing should be compulsory. It's not by force. If some people want to become Hindus, they are welcome. People are leaving the Catholic Church, joining the Buddhism, we have no objection. Okay? They are coming back, we welcome them. So there should not be forced conversion. There can be a law against force, but there cannot be a law just for no conversions. Yeah. Because my freedom is gone. Tomorrow I might like to be a Hindu. So I have to have the right to choose my religion. चर्च, तियात्रीस आणि कोंकणी बरोवपी ह्या 3 घटकांनीच कोंकणी भास सांबाळ्या म्हूण बिशप एल्विन बारेटोन सांगले।
लेखक CM एस्तोबेरोच्या सालुतारियो मामा ह्या पुस्तकाच्या उक्तावणा वेळार तो पणजे उलयतालो. 3 लोकांनी कोंकणी आमची भास सांबाळल्या. वन इज द चर्च, दुसरे जे कोण कोंकणी सांबाळल्या जावन आसा तियाट्रिस्ट, आनी तिसरे म्हत्वाचे म्हणजे आमचे भाव जे कोंकणी मध्ये बरयतात. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी चेतन गांवस. बीजेपी सरकाराच्या काळात मार्च 2015 मेरेनचे 3 अर्थीक वर्सांनी गोयची अर्थीक परिस्थिती सामकी पेड्ड्यार जाल्या. दरेका मनशाचे तकलेवेले रीण वाडत आसा. दुसरे वटेन करय वाडल्यात असो दावो काँग्रेसीन केला. राज्यात कमर्शियल टॅक्स 1702 कोटी इतलो उणो जाल्ल्याचें काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षान सांगलां. राज्याचो बजेटूय उणो जावन 9500 कोटी मेरेन पाविल्ल्याचें फालेरो म्हणटा. 10 वांगड्याचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी मिडिया विभागाची घोशणा केले उपरांत फालेरोन मडगांवां ही माहिती दिली. Last 3 years on the commercial tax itself, the shortfall was nearly 1,702 crores. The budget is down by now 9,500 crores. The payments next financial year proposed are 10,500 crores. The per capita loans are nearly 80,000 per head. And Goa state is the state where the per capita taxes is one of the highest in the country. काँग्रेसीन नव्यान तयार केल्ल्या मिडिया विभागाचो मुखेली रमाकांत खलप आसतलो म्हूण लुइजिनान सांगलें. The chairman of this media cell is Advocate Ramakant Khalap. There are altogether 9 members for this cell, including Mr. Khalap, the chairman, Mr. Pandurang Mandekar, Mr. Viswajit Rani, Mr. Girish Chodankar, Mr. Agnel Hernandez, Mr. Mininu Pirish, former director of Commission, Mr. Jitendra Deshprabhu, Mr. Sunil Kaundankar, Advocate Yatish Naik, and Durgadas Kamal. He is also a member of the cell in charge of the IT. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेऊया एक विराम.